हरमला भोवपा खातीर आयिल्ल्या वेंगुल्लीच्या तरणाट्याक केल्ल्या मारबोडे प्रकरणात पेडणे पुलिशेन एकल्याक ताब्यात घेतलो जाल्यार 8 जाणांची चौकशी सुरू आसा। ही मारपेटाची घडणूक बुधवारा घडिल्ली। ह्या मारपेटांत 4 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या, तांकां उपचारा खातीर जीएमसीन भरती केल्यात। हे पर्यटक बोंबपालये वाठारांत भौशीक सुवातेर बसून सोरो पियेताले। भौशीक सुवातेर बसून सोरो पियेतात म्हूण थळाव्यांनी तांकां जाप विचारलो। ते उपरांत तांचे मदीं वादावादी जावन मारामारी जाली। हरमला 26 तारखेक एका थळाव्या युवकाचे मर्डर जाल्या उपरांत हरमल शांत आशिल्लो अशांत जालो। सॅक व्यावसायिकातले जे हिमाचल प्रदेशचे काही कर्मचारी आशिल्ले तांच्यांनी थळाव्या अमर बानेकार हाचो मर्डर केला। ही घटना ताजीत असताना काल साने पालये भोम हांगासर काही सिंधुदुर्ग महाराष्ट्रातले 4 युवक अर्थात पर्यटक म्हणा येता ते आपल्या दुचाकीतल्यान येवन पालया भोमान सार्वजनिक ठिकाणी बशिल्ले आणि त्या वाठारांत ड्रिंक घेवपाक ताणी सुरू केली। काही थळावे लोकांनी तांकां बरेच बडयले, तातूंतल्यान गंभीर जखमी जाले। तातूंतलो एक पर्यटक भयान खंय तरी लिपोवन रावलो, ताचो शोध पोलीस घेत आसात आणि जे 3 जाण गंभीर जखमी जाल्यात तांकां सुरवेक तुवें हॉस्पिटलांत व्हेले। तुवें हॉस्पिटला उपरांत तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा हांगासर उपचारा खातीर व्हेले आणि थंयच्यान मागीर गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोळे ह्या हॉस्पिटलांत तांकां शिफ्ट केल्ले आसा। ही जी घटना घडल्या हो दहशत कित्या खातीर जाता हाचो पोलीसय शोध घेत आसा। ज्या वेळार ही घटना घडली त्या वेळार घटनास्थळी उपरांत पोलिसांनी धाव घेतली, घटनेचो पंचनामो केलो। जे जखमी आशिल्ले तांकां हॉस्पिटलांत व्हेले आणि 9 जाणांचेर गुन्यांव पोलिसांनी नोंद केला। तातूंतल्यान एकट्याक पोलिसांनी अटक केला। फुडलो तपास मांद्रे पोलीस निरीक्षक शेरिफ जॅक्वेस करीत आसा आणि मुखार जे कितें घडटले ती माहिती दिता, कशी कारवाय जातली हाचे विशयी ते माहिती दिवपाची आसा। नागरिकांची मागणी आसा आणि पोलीस आपलो तपास करीत आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।